माझे फेवरेट तुका खबर आसपाक जाय. तू माझा धाकटो भाव न्हू. हा चण्याचो रोस तू म्हाका रक्षाबंधनाक दितालो. कपडे आवले बांध म्हणटा. बांध कपडे बांध म्हणटा मी वयता म्हणटा. अरे तू आताच कपडे बांधपाच्यो गजाली करता मागीर फुडाराक तू आसतोच नाही मरे आई वांगडा. ई वाव गेलो गेलो. आणि म्हाका काय म्हणटा नोकर म्हणटा मी. अरे तू नोकर म्हणटा. हे पिस्तोल हांव घरा व्हरों. हे म्हाका आई हे म्हाका मगे तुवें हाडला मगे म्हाका. हो फोगूय म्हाका हाडला मगे. हो फोग म्हाका हाडला मरे. अरे म्हाका कितें रे प्रतीक. म्हाका बी जाय कितें तरी. हांव ही सायकल व्हरता. किटकॅट हांव व्हरो. बरें सायकल हांव व्हरता दोनूय. हांव कितेंय दितलो तुका हाडून. फोग दिवचो ना केन्नाच. फोग केन्नाच दिवचो ना. कितेंय माग म्हाजे कडेन हाडून दिता तुका. फोग म्हाजे कडेन बाबराने हातीक बितीक लागलो खंय जाल्यार पडली पाडणारे मस्ती करीत शिकाना अभ्यास करीना वही हातीन घेना. सायकल टीव्ही आणि तो मामा तो मोबाईल. आता हा तो मोबाईल घेऊन येतलो. म्हाका आई काय म्हणची ना मोबाईल घेऊन येतलो. काय नाका फोन बी बटनाचो दिता. बटनाचो मोबाईल हाडून दिता. म्हाका एक सांग तुझो तो रिपोर्ट बॉम्बे धाडलेलो पळय त्या रिपोर्टा बद्दल कितें जालें. घासता म्हणटा शिऱ्यो चल्ले घासतात शिऱ्यो त्यो एकामेकाक. आता कितें कितें करया म्हणटात ते. गुळयो दिल्या गुळयो ताका दिल्या तेंच्यानी वखदां बी. 2 म्हयन्या परत ऑपरेशन कितें करूंक लायला परत. काय सांगूंक ना फक्त गुळयो दिल्या. आता ते गुळयांनी तुका कितें मातशें बदलाव दिसता. चेंजीस दिसता. असो उबो रावंक जाता सारको तुका सरळ. पयलीं जायनासलें. आता जाता तर तुका रावपाक. देवाची कृपा रे बाबा. देवान ऐकले आमचे. पेज घेना शिरो पेज घेना. त्रास जाता. त्रास जाता. बस ओके हे प्रॉब्लेम आता देवा कडेन मागता बाबा जाल्या पुरो. प्रेशर वाढलो का तो शिरो हे जाता मग. हा प्रेशराचे मग तो काय आता गुळी दिला प्रेशराची. रात्री अर्धी गुळी घेऊन न्हीद म्हटलं. सद्दा न्हू केन्ना घेवपाचे सद्दा न्हू. म्हणजे काय करतलो. जाऊ बेगीन जा सारको. कितें सांगे रे. मामा कितें सांगता ते रायटूच सांगता. मामान बूक घेवन बस म्हटल्यार बूक घेवन बसोंक जाय. भांडे फोडटा. आपणाची स्टाईल ती म्हण म्हण. खूप मी राग येणार. बटेन 2 दिवस आपला बसता मिळता जाणा. माझ्या आईनं पप्पा ना मम्मी ना म्हाका बरी येता. म्हाका आई तूच माझी मम्मी माझी मम्मी मगे कपडे आवले बांध म्हणटा. बांध कपडे बांध म्हणटा मी वयता म्हणटा. कपडे बांधून तू खंय वयता रे. तू आताच कपडे बांधपाच्यो गजाली करता मागीर फुडाराक तू आसतोच नाही मरे आई वांगडा. आणि म्हाका काय म्हणटा नोकर म्हणटा मी. अरे नोकर तू नोकर म्हणटा. कोण नोकर रे तुझा. तू कोण मामा नोकर तुझो.
तशी मस्ती करिना ना तशी मस्ती करिना ऐकता मरे तुझी टीव्ही वाढता हे पय एडी टीव्ही त्याका सांग मीच तो अभ्यास करतोय म्हणून सांग टीव्ही वाढू नका म्हणून सांग काली बॉक्स घेऊन आम्ही बाहेर येले मोये मोये राखी बांधपाक रे तू दीदीक आफोंक ना मरे म्हाका आफोंक ना मरे तू कितें गिफ्ट दवरतले म्हाका तो बऱ्या भाशेन सांग तू कितें गिफ्ट तो पयली सांग जाल्यार आमी येयना तू सांग कितें गिफ्ट बरो हा तू कितें दितलो माझे फेवरेट तुका खबर आसपाक जाय तू माझो धाकटो भाव न्हू हा चण्याचो रोस तू म्हाका रक्षाबंधनाक दितलो रातल्यार तुका हेल्मेट पय रे असो यो असो म्हाका पय पय बरे हे हेल्मेट घालून तुवें सायकल चलोवंक जाय हय रायडर कसो हे कितें हे चल वयता आमी हा बाय बाय सी यू मिस करतलो मरे फोन मार फोन कट करू नका माझो सांगता तुका फोन करता तुका फोन लागा ना मरे तू करूंक जाय फोन म्हाका बरे बाय बाय सी यू सो गायज आम्ही प्रतीकाक टीव्ही दिल्लेली आसा आणि तो खूप हॅप्पी जाल्लो आयज नो अवी आणि आता आम्ही वयता घरा त्याच्या पयलीं म्हाका तुका भोंवपाक बी व्हरतले सांग घरा पावच्या पयलीं बेगीन सांग मागीर पळोवया बरें म्हाका ह्यो रस्तो खूब आवडटा दोनूय वाटेन जंगल आणि मदीं रस्तो गायज हिपय आमी आता फुलां घेवपाक रावला लयराईक घालपाक एकूच दी गे आमी कितें करपाक रावल्या गो कॉफी पिवपाक लावल्या कॉफी पिवपाक आतां आमी रावले कॉफी पिवपाक कॉफी पियाली काय ना हांगाल्यान भायर सरता मागीर चल्ली घरा कडेन डायरेक्ट फूल पावून थंडी जाल्या खाज येता गळ्या थंडी जाल्या न्हू म्हणून गरम म्हटलं कॉफी घेवया कॉफी घेतल्या काय चलया न्हू या गायज आमची आता च्या कॉफी पिवन जाल्लेली आसा आनी 2 कॉफी पियाल्यो कित्याक की म्हाका मातशें थंडी कशें लागता भितरल्या भितर तावो बिवो म्हाजो सारको बसला उलयता तेच्या वयल्यान कळटा आसतलें आनी पळय ह्यो आतां पे करता उठटा हय कोणाच्या तकलेर केस बी चळ्या कोणाचे ई वाव गेलो हांव कल्लो पळयता तेका ही गेलो मरे कोणी गेला तो अवी हय गो ओदोच्यान तेच करी ही गेलो गेलो मरे अवी कोट्टा दिसता गेलो दादा तरी बारीक एक होला गे खेत में कोई जा रहा है ओके छोड़
हॅलो बरे बरे सांगता हा गेलो वच वच वेगीन वच थंयच बसतलो तो पकड पकड वयता तरी वयता पेटले पेटले ते बरा आलो शिवप्रसाद येलो तो एका लागले पेपराक लागले मातशे गेलो गेलो मरे ओके गाईज हांव न्हू तुमकां एक म्हाज्या यूट्यूब फॅमिली बद्दल एक तुमकां कालच्या ब्लॉगान सांगलेलें पायेन की आमचे व्हिडिओज पळोवन बाबडे ते खूब मोटिवेट जाला आनी आपुणूय एक यूट्यूब चॅनल ओपन केला. शी इज नॉट इन गोवा, भायर आहा ते UK आनी थंयसर तेणें एक यूट्यूब चॅनल ओपन केला आनी काय बरे बरे व्हिडिओज करता. सो गाईज अ बिग शाउट आउट टू हर. प्लीज गो लायक शेअर सबस्क्रायब करा तेका आनी खूब सारो मोग दाखयात आनी बरे व्हिडिओज काडटा ते आनी इतले फर्स्ट टायम इतले करून तेजे एडिटींग स्किल्स व्हिडिओ एडिटींग स्किल्स इज नंबर 1 सारखे. सो गायज प्लीज तुम्ही फुडें सरा लायक करा शेअर सबस्क्रायब करा तेका कॉमेंट करा तेका बरे बरे चॅनलाचेर तेंच्या. हांव तुमकां हांगासर स्क्रीनशॉट दाखयता तेंचो यूट्यूब चॅनलाचो. गो एंड सबस्क्रायब. शी इज लवली पर्सन आनी हेल्पींग हँड्स हेल्प करपाक सारकें नंबर 1 फुडें आसता ते सदींच हांव करता तशें. सो शी इज व्हेरी स्वीट. हांव हांगासर डिटेल दिता वचा आनी सबस्क्रायब करा. सो ओके गायज तुवें पयला आसतलो तुमी न्हू आयचो ब्लॉग आनी येस ह्यो व्हिडिओक आतां 2-3 दीस जाले तेंचे खंय डिश टीव्हीचें कनेक्शन बीन जालें आनी दे आर व्हेरी हॅपी. कितें म्हणटा ते टीव्ही बीवी लावन खूश हॅपी सारकी. सो गायज न्हू कितें आहा जाणा हांव एक स्ट्रेट फॉरवर्ड मनीस. म्हाजे थोड्यांक स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंग्स न्हू थोड्यांक पचना. बट कितें करूं हांव जसो आसा तसोच आसा. जे रॉंग आहा जाल्यार हांव रॉंगूच हायलायट करतलो. ह्या ब्लॉगान आयज तुमी पयला आसतली ती म्हणटा 3000चो फोक आयज कालच्या हितून 3000चो फोक दिलो हाडून म्हणून. ते जाणटी म्हणटा पळय ती आई तेजी प्रतिकाची 3000चो फोक दिलो म्हणटा. ह्या हितून पासून हांवें पासून म्हटलां की हांव कितेंय दिवपी फोक ना फोक केन्नाच ना. अरे जस्ट इमॅजीन आमच्या टायमार आमकां 10 रुपयाची ती 10 रुपयांक 5 3 मेळटाले ते हेजे पॅकेटां ती फुगट्यांची. आमी ती एक काडून तेजी मारप. कित्याक एकदांच मारीत जाल्यार आमच्या मम्मी डॅडी कडेन इतले पयशे आसनासले की आमकां परत ते 10 रुपयाचे हाडून दिवपाक फोक. आनी ती म्हणटा आपूण 3000चो फोक घेतलो म्हणटा तिका. ती आई जाणटी आई म्हणटा आपूण 3000चो फोक घेतलो म्हणटा. ते म्हाका खंय तरी खपोंक ना. कितें आहा जाणा आमी गोंयकार भाव आमी कितें करतात आमी आमच्या पोटाचे कट करून आमच्या पोटाचे अन्न पदरांतले पयशे आमी काडटात आनी एकठांय करतात आनी दुसऱ्याक दितात की बाबा हे तुज्या भुरग्याच्या पोटाक खावय म्हणून म्हणजे कितें तरी खा. आनी थंय तूं तेका 3000चो फोक दिता. आनी असोच म्हाजो एक भाव जो तेका खंय इतले हें घेवन गेलो खंय कितें म्हणटा ते पयशे दिल्ले खंय तेणी त्या भुरग्यान खंय एका म्हापशेच्या भुरग्यान खंय तिका पयशे दिले खंय वच आनी ह्या भुरग्याक फोक घे म्हणून. आनी तेणी फोक हाडलो खंय तिणी फोक हाडलो. ती अशें ना बाबा ते पयशांचो व्हॅल्यू करूंक ना. फोक हाड तेका ना म्हणिना फोक हाड बाबा 4 सुरसुऱ्यांची पॅकेटां हाड 2 आनीक कितें हाड बारीक बारीक इतल्यो पोती भरून 3000चो फोक घेतलो म्हणटा ती. 3000चो फोक म्हाका तो खंय तरी म्हाज्या मनाक लागलो सारको. आमी इतले त्रास काडून थंय वयता न्हू. हांव हांगाल्यान 70 किलोमिटर गाडी चलोवन थंय वयता. परत हांव जिवाक म्हाज्या दोगांच्या जिवाक आमी रिस्क घेवन आमी इतले पयसून रिटर्न वयर अप डावन करतात. आमी बाबा हे गोंयकार भाव म्हाजे UK लंडनाक आसता कामाक आसता ते पयशे धाडटात आनी कितें फोक मारपाक काय कितें तो ते हेजो कितें म्हणटा ते पयशांचो उजो पेटोवपाक. रॉंग हे रॉंग नंबर आहे बाय हे रॉंग नंबर आहे. हे म्हाका खरेंच लायक जावंक ना बिलकूल लायक जावंक ना. आनी तो भुरगो आतां प्रतीक हांव तेका खूब बरो करता पूण तो हालीं खूब मस्ती करूंक लागला खंय. ते मामांक म्हणटा खंय तूं म्हाजो नोकर. मागीर बॅग घेता म्हणटा खंय पोटली बांदता म्हणटा पूण वयता म्हणटा खंय आजयेक. इतले ह्या एजीचेर तो तेका इतलें बरें गिन्यान आहा जाल्यार फुडें मागीर तो खूब त्रास करतलो. सो हेच टायम तेका सुदारपाक. कितें आहा कोणाक पयशांचो
घरान व्हॅल्यू आसा न्हू तो मनीस न्हू फोगाक केन्ना 3000 मोडचो ना. हांव पोवन ती पोती शॉक इतलो फोग आनी हेच्या पयलीं खंय 1,500 3,000 फोग मारलो खंय तेणी. आनी हांव हांगा एक रुपया एक 500 रुपया कोणा कडल्यान बाबा म्हाका म्हाजे यूट्यूब फॅमिली म्हाका पयशे दिता एकठांय करता आनी जा म्हाग वचोन 70-80 किलोमिटर वचोन ट्रॅव्हल करून हांव लोकांचे बरें करता. हांव एक म्हाज्या तकलेर एक फूल म्हणून एक हें बरोवपाचें आतां मार्कर घेवन आय एम अ फूल. 200 रुपया बाबा घाम गळोवन लोक आमकां पयशे धाडटा. आनी तेजो 3,000 खंय फोग घेतलो तो बाबडो एक म्हापशेचो भुरगो कोणी ताका पयशे दिले 1,500 दिला आसतलो 3,000 दिला आसतलो बाबा फोग घे म्हणून. फोग दी ना न्हू 2 सुरसुऱ्याची पॅकेटां दी आनी कितें दी एक 100-200 रुपयाचो फोग दी. 3,000 फोग तो येदो हो भुरगो मारता तेंगेर ते 3,000 फोकाणा न्हू. एक दीस पयलीं ती पयल्याच दिसा तेंचो न्यूज पयल्लो तेन्ना ती अशी आहली आं बाबा. आनी आतां ती 3,000 फोग मारता कशें कितें हाव इज दॅट पॉसिबल. म्हाजी मम्मी जाल्यार म्हाका हे दोनूय गालाचेर मारून 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 म्हाका सुजयतली आहली. म्हणटली आहली तुका लोक घाम कश्ट काडून आपणाच्या पोटाचे कमी करून तुका खावयता आनी तूं तेजो फोग मारता काय म्हणटली आहली. सगळें तेजे सारकें आहा ती बरी करता भुरग्याक. मामा तेंचो एक बॅश मनीस सारको भांगर मनीस तो. पूण फोग मारप खंय तरी म्हाका खंय तरी हें जावंक ना मनाक लागलें म्हाजें फोग मारप. फोग मारूंक जायना असो हें. तरी हांवें आनी एक वस्त हायलायट करूंक ना हितून तुमकां नेक्स्ट टायम थंय वयता आसतना दाखयता तुमकां म्हणून कळोंक जाय न्हू. आनी हांव न्हू जेन्युइन मनीस म्हाज्या फुडल्यान कितें घडटा न्हू हांव तेंच दाखयता. हांव फाटल्यान लिपयना बिहायंड द सीन. थोड्यो गजाली अश्यो आसता त्यो पर्सनल आसता त्यो दाखोवंक शकना म्हाजेच न्हू कोणाचेच न्हू. एक बाबडे घरांतली आबरू ती घरांतले म्हणटा तो एक सेल्फ रिस्पेक्ट तो लोकां मदीं हाडूंक शकना. सो दॅट इज द ओन्ली थिंग. आनी नाल्यार अशें कांय प्रॉब्लम ना. पण तुमकां सगळ्यांक एक मॅसेज दिवपाक सोदता नो मॅटर वॉट तुमी कितले जोडा फुगोट्यांक फोगाक पयशे इतले मोडनाकात कळ्ळें न्हू. फोग हाडपाक बरें दिसता तेजो पोल्युशन कितलो धुवरान आमकांच पळय म्हाका आनी एकाच थंडी जाली. जाणटे जे आमचे घरान बाबडे अशे आसतात ते जाणट्यांक कितें जावचें कसले श्राप सोडटले बाबा फुगट्यांक ते भोम आनी हें आनी तें. म्हाका जाल्यार बरें दिसोंक ना. पयशे जळप ते पयशे जळयल्ल्या भशेन जाता ते. हांवें कितें चूक केल्या न्हू जाल्यार म्हाका कमेंट करून म्हाका सांगात आं. कित्याक हांव म्हाजें थिंकींग सांगता लोकांचें थिंकींग डिफरंट आसता. म्हणटा वार्षिक एकदां आमी फोग फोडटा म्हणटा तशें आसता थोड्यांचें. पण म्हाजें अलग आहा तुमचें इंटेंशन अलग आसतलें. पूण 3,000 फोग ते जाणटी आईन पयशे फोडप म्हणजे तूं खंय तरी पयशाकार जाली असो क्वेश्चन मार्क येता तुजेर. 3,000 फोग म्हणजे हांव आयच्या डेटीक म्हाका 500 रुपया वाडले. म्हाजे 500 रुपयान म्हाका खूब अन्न येतलें घरान म्हाका तांदूळ येतले खूब कितें येतलें. हांव 3,000 फोग मारपाक हांव आय एम नॉट अ फूल. म्हाका लायक जावंक ना खरेंच लायक जावंक ना. हांवें ते व्हिडियोन आयच्या म्हटलां हांव कितेंय दिवपी फोग केन्नाच दिवपी न्हू. कित्याक म्हाका पयशाचो व्हॅल्यू आसा. म्हाका खबर आसा पयशे कशे येतात पळय ते सारकें. आनी मेन म्हणटा ते आयज म्हाका मातशें बरें दिसलां तेका मातशें बरें ना. आनी आमचे फॅमिली जी शिवोलची आसा तेंचे बाबते धाकट्या बायचो बड्डे आसलो आनी बड्डेक आमकां इनवायट केल्लेले आमी वचोंक पावोंक ना. हांव एकलो वचोन कितें म्हणून करूं तेकाय बाबड्याक बरें दिसना न्हू. सो हांव तुमकां सॉरी म्हणूंक सोदता ह्या यूट्यूब चॅनलाच्या माध्यमान. आनी त्या धाकट्या बायक हांव हॅपी बर्थडे म्हणूंक सोदता. हॅपी बर्थडे आनी गॉड ब्लॅस यू न्हू. बरें वयर सर व्हडले जाले काय बरें डॉक्टर बीन जा न्हू अशें म्हणूंक सोदता. सो बरें ना आयली सिच्युएशन. सो आमी खंय वचोंकूय पावना यूट्यूबाचेर विडियोज करूंक पावना. तरी तुमकां फुडल्या व्लॉगान कळटलें की हांवें कितें कितें केलां पळय तें जोर आसतना. सो दॅट लेवल इज नेक्स्ट लेवल. आनी हय मजा येता म्हाका तेंगेर प्रतिकागेर गेले काय तेंची फॅमिली बरी उलोवपाक बीन बरी म्हाका बरी करतात. येयले काय म्हाका वाडटा घे रे बाबू जे म्हणटा. आनी तेंचो मामा खूब बरो. पण फोग मारला तेका हांव सपोर्ट करिना.
दॅट इज नॉट माय कप ऑफ टी. हांव तेका सपोर्ट करिना. जेका करिना तेका करिना. सिंपल एज दॅट. कितेंय करा. फोक पयशे जळोवन उडयलेल्या भशेन. तेका स्ट्रेट अवे नो. हांव जाणा म्हाका युट्यूबांतले जे म्हाजे सबस्क्रायबर आहा खबर आहा तेंचे हांव आयज नांवां घेतलो ज्यांच्यांनी म्हाका हेल्प केल्या. आनी तेंच्यांनी कितें 1-1 लाख 4-4 लाख दिवंक ना. कोणी 100 रुपया दिल्या, कोणी 500 रुपया दिल्या, कोणी 1000 दिल्या, कोणी 200 रुपया दिल्या, कोणी 5000 दिल्या. अशें आमचे यूट्यूब फॅमिली आसा. आतां ते 200 रुपया तेणी आपणाच्या खंयच्या तरी पोटाक आयज नाका. आयज आमी भायर वचून बिरयानी खावया नाका. आयज तेका दिवया. तेका आनी खावनी. त्या भुरग्याक खावनी. पण तो भुरगो वयता आनी फोक मारता 3000 जाल्यार तो कितें म्हणटले तुमी सांगा. सारकें उलयता? कमेंट करून सांगा न्हू. आतां हांव तुमकां सांगता की आमकां कोणी कोणी हेल्प केल्या, कितें कितें केलां. कितें गो पासवर्ड? ओके. So guys, finally list is ready. And yes, I know I have helped that old lady from Valpoy financially also. जे म्हाका यूट्यूब फॅमिलीन हेल्प केला खबर आहा. आय डीड डॅट ऑल्सो. आनी येस, मेन म्हणटा तें आतां आनी कोण कितें धाडनाका सद्या तेका. शी ऑलरेडी हॅव अ लॉट which is given by us and many more people. and आता फोक फोडूंक लागल्या 3000. सो प्लीज मेक शुअर गायज की तुमी कितें करता, कितें धाडटा कोणाक न्हू. पीपल शूड अंडरस्टँड. त्या पयशांचो व्हॅल्यू करूंक शिकोंक जाय. म्हाका पासून आतां म्हाज्या फ्रेंडान तर म्हाका भायरसून चॉकलेट हाडली न्हू जाल्यार आय वील ऑलवेज रिमेंबर दॅट पर्सन. हा चॉकलेट कितें खावन खावन वाज येयलो म्हणून चॉकलेट काडून भायर मारचो ना. वाज येयलो. ती मेहनत कोणाची ऑलवेज रिमेंबर. सो हांव नांवां घेवंक सोदतां. कोणी म्हाका हेल्प केल्या, कोणी ना, तेंची हेल्प नांवां घेवंक सोदता. ओके. सो गायज, तुलसी मलकर्णेकर, ओके, एडविन मार्शल, केशव मलबारी, विएना फर्नांडीस, केविन डिक्रूज, डायगो एंड इवा. आमगेर येयल्लेली पळय ती. नॅन्सी फर्नांडीस, लेझली जुडी. तेंच्यांनी म्हाका सडनली भायरसून मदत केल्लेली आसा. मारिया कार्दोजो, प्रिया ट्रेवासो आनी मारिया कार्दोजो हेंच्यांनी. थँक्यू सो मच गायज. थँक्यू सो मच. तितून स्टेफी लोबोचेंय नांव येता रिगार्डींग टीव्ही. थँक्यू सो मच. थँक्यू वन्स अगेन न्हू. आनी आमी तेंकां फायनान्शियली पसून हेल्प केल्लेली आसा. आनी कितें म्हणटा तें, हांव फोक फोडपाक पयशे दिवचो ना, कोणाक दिवचो ना. फोक आमचो जिवाचो फोक करून आमी जोरान वचोन ट्रॅवल करून थंय फोक फोडपाक न्हू रे बाबा. आनी म्हाजी जाल्यार काल हालत तुमी पळयलेच आसतले. ते बाबडे टीव्ही घेवन बाल्ला थंय फाटल्यान. आमी कितें मेंटल काय कितें जिवाक त्रास करून वचोन थंय फोक फोडप 3000. मॅड काय कितें आमी. म्हाकाय खरें बरें दिसोंक ना तें 3000 फोक फोडलो म्हणटा पळय तें. सो गायज या, इतलेंच आमच्या आयच्या व्हिडिओन. मेळटा तुमकां एक नेवे व्हिडिओन. लायक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करून सांगा आमचे व्हिडिओज कशे आसता पळय ते. टेक केअर. बाय बाय.